सगळे भाव मेळून करतात. म्हणजे दिसा आमी मुंबया वेताळ देवळान होळी पुरतात. थंय होळयेक सगळ्याक ढोल ताशे वाजयत ताजेर होळी घेवन येतात आनी तो होळी पुरता. होळी पुरल्या उपरांत आमचे नव्या दिसा सालिगांव हांगासर होमखण जाता. होमखणासान कचरेक पातके पायनासतना होमखण जाता. हांगासर कित्येक वर्सां म्हाजो आजो जे पिढ्या पयलीं तें चालू आहा परंपरा सालिगांवची. तेच्या पयलीं मागीर म्हाजो चुलतो आनी बाबा करतालो. चुलत्यान पळय ज्या वर्सा म्हाका पळय आजीला कर म्हणटा हांव ते वर्सां हांव करता आनी अशीच खूब वर्सां जालीं आमकां चालू तेन्ना म्हाज्या उगड आसा पयलीं पसून. आतां म्हाका जालीं 53 वर्सां. हांव 13 वर्सांचो आसतना हांगासर होमखणाक आहा. हेची सुरवात कशी जाली हांगासर? पयलींची म्हाका कांय खबर ना. कित्याक पयलीं चुट्टांचेर पयलीं घाली आजोबी घाली थंय. म्हणजे आख्खे गाडी फॅमिली आनी सालिगांवचे करून होमखण करतात. गाडी फॅमिली आनी सालिगांवचे भाव मेळून सगळे ओके सगळे जाण ओके सगळे भाव मेळून होमखण करतात. तेजे पयलीं आमचो डॅडी आनी चुलतो करतालो पळय. चुलतो मागीर बाबल घाडी करतालो. बाबल घाडी आनी चंद्रकांत घाडी. आनी तेच्या फाटल्यान मागीर हांव गेलो चंद्रकांत घाडी म्हाजो डॅडी आहा. 89 वर्सां जालीं डॅडी. बाबा साळगांव ह्या गांवान आमी पळयलां की होळीच्या निमित्तान आयज होमखण आसा तेच्या बद्दल थोडीशी म्हायती दिया. जाली आतां 80 जातली वर्सां. तेच्या पयलीं आमी चुट्टांचें घाली. मागीर लोकांचो इल्लो इल्लो जोड हाडूंक लागलो घालूंक. आनी तेच्या नंतर मागीर आमी गाड्यांनी जोड घालूंक लागले. तेन्ना ट्रक ना. गाड्यांनी जोड घालून मागीर तेच्या नंतर आतां ट्रकांनी हाडटा. सकाळच्यान कितें प्रोग्राम आसता? सकाळच्या पयलीं आमी 9 साडे 9 सांगणे करता देवाक. सगळ्या देवाक हांगासर आपयता. सांगणे करून लोक सगळे येतात. नाल्ल हातून येतात. सगळे नाल्लाक हाता येतात आनी सगळे उबे रावन गाराडे घालता. तेच्या नंतर जोड घालता. दाळपाचें वध हाडटा. म्हाका जायना वचोडो. वचोडो म्हाजो वो एक चोडो. थंयसर ही परंपरा चालू दवरलेली आसा. सांजचे हांगासर तिनांक ढोल घेवन भायर सरतात. तिनांक ढोल भायर सरता शर्वणी देवळान वयता. शर्वणी देवळाचो वयर वाड्या कडेन पवळेकार आसा थंय वयता. थंय वाजत आनी मागीर परत वेताळ देवळान थंयसर होळये दिसा नाच भरलो आसता. होळयेक तो तोडटात. मागीर हांगासर आमी उजो घालता आनी मागीर धालाच्या मळार व्हरून ढोल वाजयता. राष्ट्रवादी हेचे राष्ट्रवादी वचून मागीर हांगासर कोणाच्यान मागीर होमखणांतल्यान वचूं येता. कोणाक पत्ते बित्ते कांय पळोवपाचें पत्ते बीन कांय ना. कितेंय खा कांयच ना. कितें आहा आमी जाणा आतां आमच्या सालिगांवान खूब अशीं वर्सां जालीं आतां आमची फॅमिली तशेंच आमचे गांवचे लोक सगळे मेळून हे होमखण करतात. हे होमखण म्हणजे कितें आहा होळी जाली आमची रंगपंचम जाली की नव्या दिसा ही आमची आमी होमखण घालतात. ह्या होमखणान आमचे पुजवर तशेंच आमचे बापूय आतां खूब वर्सां जालीं हांगा हें काम करता. त्याच्यावर आमचे गांवचे लोकूय असतात आनी हे कितें करता सुरवातीक सकाळीं फुडें येना फुडें देवाक सांगणे घालता. वेताळाक ते गांवच्या देवाक तशें राष्ट्रोळ्याक आनी आमचे म्हाजे वडील घालतात. आनी सांगणे घातल्या उपरांत मागीर देवाक हारयल्या उपरांत आमी मागीर करता ढोल घेवन हे गांवान भोंवता. गांवान भोंवताना हांगासून पयलीं शेरवाणी कडेन वयता. शेरवाणी कडसून मागीर परत म्हळ्यार धनवाड म्हणटा थंय वयता. धनवाडसून मागीर आमचे वेताळा कडेन वयता आनी आतां हांगासर येयल्या राष्ट्रोळ्या कडेन. अशें हे आमचे भोंवत आसता आनी ही केल्या उपरांत सगळे दोन येयलो काय आमी हांगासर मागीर हे जे आहा पळय आमची लांकडां घातलेली आमी ती सायडीक घेता आनी कोळशांसून लोक मागीर थंयसून धांवन वयता जावं कोणी चलोन वयता. हितूर कोणाक सोरो पिया मागीर कितें चिकन खा मटन खा खंयचेय जातीचो मुस्लीम आसूं हिंदू आसूं कोणूय आसूं क्रिश्चन आसूं कोणूय हितून गेल्यार कोणाकूच बाधा ना. आनी खुबशीं वर्सां जालीं अशें देवाच्या हितून म्हणटा तशें पावरार म्हणटा तें आयज पासून कोणाक बाधा जावंक ना आनी कोणाक कांय इफेक्ट जावंक ना. खुबशे देवान आमकां सांबाळल्या आनी हेच्या फुडें देव सांबाळटली गॅरंटी आहा आमकां. म्हणून तुमी येयल्या बद्दल आमकां चड आनी चड उपकार दिवं आनी अशेंच येवचें म्हणटा आनी अशेंच आमची म्हायती लोकां पर्यंत पावोवची. गांवान मागीर सगळे कडेन ही होळी आसा ती पयलीं आख्ख्या गांवान आमच्या हे ढोल घेवन भोंवता पयलीं. ढोल घेवन भोंवता. हय आख्ख्या गांवान. अच्छा सारके मेन रोड आहा इतले कडेन वयता आनी लोकांक सगळ्या देवाक पयलीं थारयतात आनी मागीरच हांगासरलें सगळें कार्य करतात. ही प्रथा कितल्या वर्सांच्यान चालू ही आहा? प्रथा आतां म्हाका दिसता 80 वयर जातली कितें हय अशें बापूय आतां 91 म्हणटा तेच्या पयलींचे आहा म्हणटकूच खुबशे वर्सां पयलीं जाल्ले आहा. तुमच्या फॅमिलीन आनी गांवच्या लोकांनी मेळून आमची फॅमिली आनी आमचे गांवचे लोक आहा आमचे सगळे गांवचे बंधू भाव आहात पळय सगळे जाण एकवट जातात आनी आमी करता. आनी आदी पासून आमचे लोक आमचे बरोबर सतत आसतात आनी आमी तेंचे बरोबर आसता आनी अशें करून आमी युनायटेड आमचो चडसो गांव आमचो युनायटेड आसता एकामेकांक आनी मेळोन करतात आमचे सगळ्यांचे प्रोत्साहन आहा बरोबर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.